जिने आकार कुरपेन केलाय सत्कार पवित्र स्नानान तुझी भुरगी जाल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांडे जाल्या पवित्र संचार तुझे लागीं सरल्या संगता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या तुका धावनाव नामसो जिने आकार कुरपेन केलाय सत्कार मोगाच्या भावा बहिणीनो तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाचे बलिदानाचे इरादे हे परी आसात. हे मिसाचे बलिदान सर्व फिरगस लोकांच्या इरादे पासून जावन आसा. तशेंच सांत आंतोन वाड्याघरां आपल्या वाड्याच्या फेस्ता दिसा अर्गां मेसितात. अँटनी मचादो आपल्या 70 वर्सांच्या जल्मा दिसा अर्गां मेसिता हॉली क्रॉस वाडो. अरुण कुटींना आपल्या 50 वर्साच्या जल्मा दिसा अर्गां मेसिता मायद देवस वाडो. सिसिलिया लोबो आपल्या 91 वर्साच्या जल्मा दिसा अर्गां मेसिता लॉरेटो तावनू. मेटिटा डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा मेसिता सान फ्रांसिस सावेर वाडो. लेशॉन डिसोजा आपल्या जल्मा दिसा मेसिता पियूस चिकून आणि कुटाम वेलंकनी वाडो. प्रिया अल्वारेस आणि कुटाम सा लॉरेस वाडो. विन्सेंट डिसोजा आणि कुटाम सा लॉरेस वाडो. विन्सेंट मिनेजेस आणि कुटाम मायद देस वाडो. अल्फोन्स डेस आणि कुटाम सा आंतोन वाडो आणि कुटिना कुटाम मायद देवस वाडो. तशेंच देवादीन हेलेन पिंटो अंचत्म्याक मेस्तितात विलियम पिंटो आणि कुटाम निड्डोडी. देवादीन जीवन अल्वारिस अंचत्म्याक मेस्तितात प्रिया अल्वारिस लॉरेस वाडो. देवादीन रोजमेरी सल्डाना अंचत्म्याक मेसितात मेल्रॉय सल्डाने कुटाम कार्मेल वाडो. देवादीन जोसेफ रोजारियो अंचत्म्याक मेसितात कुटमाची क्रिस्तराय वाडो. देवादीन अँटनी वेगस अंचत्म्याक मेसिता जेनिवी फिंटो जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. आणि गरचालमाक मेसितात विक्टर स्टेल्ला पिंटो जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो. ह्या सर्व त्या सांगता आमची त्या साव मेळोवया आणि भक्तीपोणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाचनो आज आमी एका काळजाची आणि एका मनाची जावन ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी हजर जाल्या. आज आमी सद्या काळाच्या 11व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आणि ही देवस्तुती आमकां दिल्लें भावार्थाचें जिणी आमी सोसणीकायेन आनी बरवशान जियोवन सोम्याचे खऱ्यो साक्षी जावंक आमकां आपयतात. आमकां हर एकल्या की पवित्र स्नाना मोरिफात भावार्थाचें धन्य लाभलां आणि हे भावार्थाचें धन्य आमी निरंतर तें जियोवंक आसा घट करूंक आसा आणि ह्या मोरिफात क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां हर एकल्या की आपोवणें आसा. तर भावार्थ साक्षी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आज जुनाची 13 तारीख आणि तारीखे प्रमाणे पाद्वाचो सांत आंतोन हाची फेस्त आमी आचरण करता. सांत आंतोनो भावार्था बसतो जियेल्लो व्यक्ती. आपल्या निरंतर देवाच्या उतरां मोरिफात आपल्या जिणे मोरिफात ताणें जेजूक साक्ष दिली. जेजूक ताणें परगट केलो. ताची ससाय आमी मागया. सांत आंतोनी बरी आमी देवाच्या कृपेन बरोवन ताच्या राजाची साक्षी जावंक ह्या मिसा वेळार भक्तीपोणी आमी मागया. जायते फावटी आमी सुकोवन पडल्या. देवाच्या राजा साक्षी जावंक आमी विसरून गेल्या. आमच्या सर्व पातकां बसोतो एक घडीभर मौन रावया आनी पातकांची आमी दूख धरया. आमची पातकां वळखून सांगता म्हणया
हांव पातकी सर पद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसून सांकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वीस देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थव्याम सर्वेस्पर आमच्या बापाम तूं आमचो बरवसो आनी आमचें बोळ आमी इतले आसक्त की तुजे बिने आमच्यान कांयच करूंक नजो सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी या आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा देवदाराचे तेंगशेचो ताच्या भोव उंच फांट्याचो
एक तरनो कोमरो हांव काडटलो आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वताचेर हांव लायतलो. इस्रायलाच्या पर्वताच्या शिखराचेर तो हांव लायतलो. ताका फांटे फुटतले आनी तो पाळां दितलो. एक मजबूत देवदार तो रूख जातलो. जिन्साची सुकणीं ताचे पोंदा वस्ती करतली. पाकाट्याची हर एक जिवी तांच्या फांट्याच्या सावळेक आसरो घेतली. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून शेतांतल्या सगळ्या रुखांक कळी जातलें. उंच रूख हांव सकला हाडटां आनी ल्हान रूख उंच उबारतां. पांचवो रूख हांव बावयतां आनी बावलोलो रूख पालेसो करतां. हांव सर्वेस्पर उलयलां. हांव तें सिद्ध करतलों. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सांत पावलोनू कुरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या पासत आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडींत वस्ती करीसर सौम्यतावन पयस आसा म्हूण आमी जनाव. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, बागार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमचें धैर्य विशेष देखून आमचे एकुडीचें बिडार सोन्न सौम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सौम्य सवें आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं, ताका मानवण सोलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या सिंहासना वजेर जर्तीक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किर्लाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तो सुनेना. भूंय आपलेच तकेस फळ दिशें करता. पयलीं पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली दानी. पूण फळ फिकतस ते लिवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणू लागलो, देवाचें राज आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावयेत. तें सांसवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बिया काणा प्रास ल्हान. पूण ओमतस तें किर्लोन वाडोन सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताच्या सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या साबार ओपारांनी लोकांचे समजणे तेकेत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. ओपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो. देवाचे उतर ये. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, युवाजनांनो, भावा भयणींनो, विविध माध्यम मुखांत हे भक्तीपण पळोवच्या सर्व भक्तिकांनो. आजकालची भुरगीं बारीस हुशार चुरूक म्हणयेत. धाकटुल्या भुरग्यांक जल्मातानाच हातांत मोबायल दिवचे ना जाल्यार ती मोबायलाक झगडटात. आनी इतली हुशारगी एक फावटी टिचर भुरग्यांक क्लास करता आसतना सवाल करता, ह्या संवसारांत जल्माल्ल्या नांवाडीक व्यक्तीची नांवां सांगा. आनी एक भुरगो तक्षण उबे रावता आनी टिचरीक सांगता, टिचर, ह्या संवसारांत नांवाडीक मनीस कोणी जल्मोंक नात. सक्कड जल्मातना ल्हान भुरगे जावन जल्माले, उपरांत ते व्हड जावन नांवाडीक जाले. मग अशें न्हू, भुरग्याची धाकटुली जावाब वर्ते लिसांव आमकां दिता. ह्या संवसारांत कोणी नांवाडीक मनीस जावन जल्मानांत, बगार ल्हान भुरगो ह्या भुरगें जावन जल्मोन वाडोन नांवाडीक जातात. मग अशें न्हू, आयच्या पयल्या वाचपांत एजेकियल प्रवादी सांगता, ऊंच रूख हांव सकला हाडटा आनी ल्हान रूख ऊंच उबारता. पासवो रूख बावयता आनी बावलेलो रूख पालेसो करता. हांव सर्वेस्पर उलयलां, हांव तें सिद्ध करतलो. भोव अपुर्बायेचीं उतरां मोगाचें न्हू. आमकां आयकत आसतना सर्वेस्पर देव अशें कित्याक म्हणटा म्हणलें सवाल आमकां उपजता. ल्हान रूख व्हड करता, व्हड रूख ल्हान करता, पालेलो रूख बावेशें करता आनी बावलो रूख पालेशें करता. अशें म्हणटा आसतना मोगाचें न्हू, देवाच्या डिक्शनरींत सुमार शब्द आसात. एक शब्द सोडून तो कितें गे म्हळ्यार इम्पॉसिबल. देर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड. एका सुत्रान सांगचें जाल्यार देवाक ह्या संवसारांत आसात जाल्लें कितेंच ना म्हणयेत. दोन दाखले तुमकां दिवचे जाल्यार, दावीद राय बोकऱ्याक सोरोवचो एक सादो गवळी
देव ताका विंचता आनी ताचे मुखार गोलियाता जागी झगडें करून त्या व्हडल्या गोलियाताक मोटव्या दाविद्रायन सोलवाशें करता. देवाक मोन आसलें तर एका बलिश्ट मनशाक विंचून गोलियाताक सोलवयत आसलें, पूण साद्या मनशाक तो विंचून दावीद मुखांतर ते गोलियाताक सोलवयता. मात्र न्ही, दावीद एक व्हरतो राय जाता आनी नाबार्दीक जाता आनी दावीद राया मुखांतर ताच्या संतते मुखांतर जेजू संवसारी येता आनी जेजू संवसारी येवन तो सोडवून हाडटा आनी जेजूची संतत दाविदाच्या मुखांतर सुरवात जाली म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. मग अशें न्हू, आनी एक दाखलो सांगचें जाल्यार थॉमस आल्वा एडिसन, ताका ताच्या टिचरीन ताच्या आवय लागीं म्हणलें, तुज्या भुरग्याक कितले शिकयल्यार समजना, इस्कॉलांत ताणें बसचें व्यर्थ, देखून फाल्यां हांव इस्कॉला धाडिनाका, घराच बसय म्हूण सांगता. आनी तोच दाड्डो जावन आशिल्लो भुरगो थॉमस आल्वा एडिसन इतलो फेमस जाता की फादर ऑफ ऑल इन्वेन्शन म्हणून व्हडलो नावार्दीक विज्ञानी तो जाता. देखून मुखाचे न्हू, देवाची मांडावळ विशेश जावन आसा. आमच्या मांडावळे प्रमाणे ते घडना. आमच्या दोळ्या मुखार कितें गे म्हळ्यार धाकटो व्यक्ती कांयच उपकाराक पडनातलो, कांयच मोल ना ताका, पूण व्हडलो व्यक्ती ताका मोल आसा, ताका आमी मान आनी गौरव दिता. हेच्या पयल्या वचपांत एजेकियल प्रवादी भोव अपुर्बायेची उतरां म्हणटा, देवदार रुखाच्या उंच फांट्याचो एक तरनो कोंबरो हांव काडटा आनी तो एका उंच आनी उन्नत पर्वतार हांव लायतलो, ताका फांटे पडटले आनी फळां दितलो आनी एक मजबूत देवदार तो जातलो. पळय, एक ल्हानशी आंकरी लावन ताच्या मुखांतर आनी एक व्हडलो देवदार असो रूख देव रस्ता म्हणून सांगता. अशें देवाक साध्य जाल्लें कितेंच ना. देव ल्हान ल्हान संगती मुखांतर नावार्दीक संगती आमच्या गामानाक हाडटा. आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें, देवाचें राज किंच्याक सरी करयेत. सबार ओपारी मुखांतर जेजू देवाच्या राजा विशयान शिकयता आनी लोकांक स्पश्ट रितीन समजोवच्या खातीर लोकांक वळख आसच्या त्या मुखांत शिकयता. पळया, सासवाच्या बियेचे ओपार हर एका लोकांक, जेजूच्या शिसांक, साद्या लोकांक सासव म्हळ्यार गुत्त आसा. तेंच मॅग्नेट आनी दुसरे व्हडले शब्द सांगले जाल्यार तांकां समजना. देखून सालत्या जिवितांत वापरचे वस्तू वापरन तांकां तो शिकोवन दितालो. अशें सासवाच्या बियेच्या वापारींत जेजू म्हणटा, देवाचें राज सासवाच्या बिया बरी, मातयेंत ओंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियां प्रास ल्हान, पूण तें किर्लोन वाडटस सर्व झाडां प्रास व्हड जाता आनी अंतराळाची सुकणीं गोंट्यारां बांदतात. पळय मोगाचें न्हू, ल्हानशें सासवाचें बी जर सासांव सकयल पडलें जाल्यार आमकां तें विंचूंक कश्ट दिसना खंय आसा म्हणून. त्या ल्हानशें सासवाच्या बिया मुखांतर एक व्हड रूख जाता आनी त्या रुखाचेर सुकणीं गोंट्यारां बांदतात. अशें ल्हान ल्हान संगती मुखांतर व्हड व्हड संगती जाता म्हणून शिकयता. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस मोटवी जिणी संवसारांत जियेल्ली, तिणें कांय व्हडल्यो संगती करूंकच नात. ल्हान ल्हान संगती विश्वासीपणान देवाच्या मोगान तिणें केल्ली जावन आसा. देखून जेजूचें ल्हान फूल तेरेस, ल्हान फूल म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगती मुखांतर तिणें व्हडलीं कामां करून दाखयलीं. देखून मोगाचें न्हू, मदर तेरेसाचें जिवीत आमी पळयता. जें कितें म्हज्या हाती ल्हाना भावा आनी भयणीक तुमी करतात तें म्हाकाच केलें. अशें जाल्यार उतरां तो प्रेरीत जाल्ली मदर तेरेसा ल्हान, ती भारत येता आसतना तिचे लागीं 5 रुपया आसले कोण ना, थोडोसो कांय तिचे लागीं वस्तू नासले. तिणें एक ल्हान काम सुरू केलें. गल्ल्यांनी तेणें नाशिल्ल्या निर्गतिकांक एक आसरो दिवंक सुरू केलें आनी तिणें सुरवात केल्लें काम आज सगळ्या संवसारांत विस्तारलां. आनी मदर तेरेसाक समर्पिल्ली जायत्यो इगर्ज्यो आसात.
मदर तेरेसाची मेळाची सिस्टरां सबार आसात आनी त्या मुखांतर आज सबारांक अनाथांक त्या आसरो थंयसर मेळटा. देखून मुखाचे न्हू ह्या संवसारांत व्हडल्यो व्हडल्यो संगती कितें आसात ते ल्हान संगतीवर रूप जाल्ले. आज किर्तन तुमी आयकलें, म्युजिशियनान भोव मधूर ताळो आमकां दिलो, पूण ते कसलेंय म्युजीक ते जावं दी, ते जावन आसा एका दो रे मी सी ला सी दो, आमी म्हणटा दो रे मी फा सो ला सी दो, त्यात 8 नोट हाचेर वंदोन तो ताळो बांदून हाडचो. एक ल्हानशे 8 संगती जावन एक मजबूत गीत भायर येता. आमी व्हडले व्हडले बूक पळयता, पवित्र पुस्तक, इंग्लिशाचो पवित्र पुस्तक, फकत 26 लेटर वापरन व्हडलो पवित्र पुस्तक आसा. पळया ती ते 26 लेटर्स देवान आपणाक जाय जाल्ल्या बरी वापरन आपलो संदेश दिला. व्हडल्यो व्हडल्यो काणयो आनी नॉवेल्स आनी व्हडल्यो व्हडली आर्टिकल्स आमी पळयता, ही सकट उप जाल्ली फकत 26 लेटर्सा वरवीं. देखून मुखाचे न्हू आमी ल्हान संगती केदीच नेग्लेक्ट करची न्ही. ल्हान संगतीक आमी गामान दी जाय. आमी कुटुंबांत आसां, घरांत आसां, लॉकडावन जावन आमी घरांत आशिल्ल्या वेळार आमी ल्हान ल्हान संगती मुखांतर पेल्याक बरेंपण करियेत. घरांत आवय बापायक रांदपाक आनी घराची नितळाय करूंक आनी विविध संगतींनी आमी आमच्या कुटुंबांत आमी बरें कामां करूंक जाता. मग वचनो प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्याक जेजूची शुभ वार्ता, जेजून दिल्लो संदेश आनी जेजू बरी जावन जियोंक आमकां हर एकल्याक आपोवन दिला. एक ल्हानसो दाखलो दिवन आमी ह्या संवसारांत जेजू जावयेत. एक फावटी कॉन्फरन्सांत जावन म्हणजे एक शिकोवण आशिल्ली, सबार लोक थंयसर जमो जाल्लो, पयशिल्ल्या गांवांतून तो आयिल्लो. कॉन्फरन्स जावन आसतना कारार बसार विविध वाहनार वचून रेल्वे स्टेशनाक लोक दोंगता. तुमकां कळीत आसा ट्रेन वेळार येता, कोणाकी रावना. आमच्या भारत देशांत मात्र ट्रेन लेट येता, पूण 7 वर्स जावन ट्रेन टायमार येता, कोणाकी रावना. देखून ते कॉन्फरन्साक आयिल्लो लोक तरणाटे सकड धांवतात, कित्याक 1 सेकंड लेट जाल्यार ट्रेन चुकता आनी तांकां फाटीं गांवांत वचूंक पावूंक जायना. आनी अशें आमसोरान दरवडान ती वेता आसतना रेल्वे स्टेशनांत एकलो फ्रुट्स विकतलो आसलो आनी एक तरणाटो धांवता आसतना त्या फ्रुट्स विकच्या मनशाच्या त्या टेबलाक आपटाता आनी टेबलार आसले सगळे ॲपलां सकला पडटात. आनी ह्या वेळार तो तरणाटो ताका कळीत आसा जर हांव ती पडुल्ली ॲपलां विसूंक गेलो जाल्यार म्हाका ट्रेन चुकता. आनी तो कालें करता की म्हळ्यार ताच्या सगळ्या फ्रेंड्सांक सांगता हांव फाटल्या ट्रेनार येता, तुमी म्हाका वसा, म्हाका राखा नाकात. कित्याक फ्रेंड्स म्हणटा आसतना एकलो फ्रेंड उरलो जाल्यार पुरो फ्रेंड रावतात ताच्या सांगता. देखून तो पयलेंच व्हडल्यान बोब घालून सांगता तुमी ट्रेनार वसा, म्हजे खातीर राखचे नाका. आनी तो तरणाटो फाटीं येता, एक क्रिस्तांव तरणाटो, तो पडुली सकड ॲपलां बरी करून मांडटा. आनी मांडून आसतना तो पळयता तो फ्रुट्स विकचो 12 वर्साचो भुरगो कुर्डो, ताका दोळे दिसनात. ताका भिरमो दिसली, थोडी ॲपलां धाडोवन फाट जाल्लीं. देखून बोल्सांत हांव थोडे दुडू काडटा, पयशे ताका दिता आनी ताची सकड फ्रुट्स कशे ताणें सजून दवरले बरें करून सेट करून दिता. तो 12 वर्साचो कुर्डो भुरगो तरणाटो, ताका त्या मनशाची वळख जावना, पूण ताणें उलयल्लें पुरो आयकून तो म्हणटा न्ही माणें हांवें तुका लुकसाण केलां, आय एम व्हेरी सॉरी, दर वो दुडू घे आनी तूं तुजो वेपार चलय. म्हणून मुखार वता आसतना तो चलोन येता आसतना तो 12 वर्साचो भुरगो म्हणटा आर यू जिसस. त्या 12 वर्साच्या भुरग्यान जेजूक पळोवंक ना, पूण जेजू विशयांत ताणें आयकल्लें. देखून एका मनशान एक बरें काम केलें म्हणटा आसतना ते जेजूक मात साथ दिवन ताणें चिंतलें आनी त्या तरणाट्याती ताणें जेजूक पळयलें. देखून म्हाका अशें न्हू आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना जायते गरजेवंत मनीस आसात. आमी ल्हान ल्हान संगती करून तांच्या गरजांक पावोवंक जाय. आजकाल आमी पळयता फूड किट गरजेवंतांक दिवचे आनी फोटो काडचे, सेल्फी काडचे आनी फेसबुकार आनी हेर माध्यमार पोस्ट करचे. हांवें
ताका कुमक केली म्हणून पब्लिसिटी दिवची. पब्लिसिटी दिनासतनाय बरें काम करूंक जाता. देखून सासवाची बियाचे वापर आमकां कळटा. ते सासवाची बी आवाज नासतना किरला जाता, आवाज नासतना व्हड जाता आनी सक्कड काम आवाज नासतना करता. पूण आमी बरीं कामां करता आसतना आवाज करनूच करीत जाय, मौनपणी आमकां करूंक वत्तू ना. देखून आयच्या देवसूचो संदेश स्पश्ट जावन आसा. देवाचे राज सासवाच्या बिया बरी कशें तें आवाज नासतना किरलो न्हू व्हड जाता गे. आमी ह्या संवसारांत ल्हान संगती मुखांत्र आवाज नासतना, पब्लिसिटी आशे नासतना, कितेंच पाटी आमी अपेक्षी नासतना निस्वार्थ मनान करून देवाचें राज ह्या संवसारांत परगट करूंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. हें आपोवणें जियोंक देवाची कृपा एवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. त्रिएका देवा थंय आमचो बाबर्थ आमी विसारया. सतमंता देवाक सर्व देवाक सरकान बी तुमच्या रचनाराक क्रिस्ता एकल्यास पुताक आमच्या सुमियाक जो पवित्र नरे गर्भे सुमलो अंपार मृता जन्मलो पांच प्रदकातने कश सोसले अगोसा जडलो तो मेलो अंधकाने पिपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरी दिसा मेल्यान तो जिवन चलो सर्गा सुडलो सपुत्रा देवा पोवच्या बसला थंय तां जिव्यांची मेल्यांची मनसू करून घेतलो. सतमंता पवित्रज्ञा सगळे पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन पोवन सुचनाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो जायत्यो गरजो आसात. देव आमकां दिता म्हणल्या बरवशान त्यो सर्व आतां सर्गींच्या देवा मुखार उबारून दिवया. बापा पवित्र सभेचे मणियरी जावन तुवें वेंचून केल्ल्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या जिणये पयना तुजो आदार सोदूंक आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्यांक भवार्थान वागोवंक तुजो आदार तांकां लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आनी सर संवसाराच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक प्रगतीपर कामां मुखान बरवसो दिवंक आनी लोकांचें बरेंपण आशेवन निस्वार्थी मनान वावर करून समाधानाचे राज बांदून हाडूंक तांकां उजवाड लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. जिणये पयनार विविध रितीचे अडचणेक सांपळून कश्टून आसच्या आमच्या भावा भयणींनी भावार्थाचें देणें होगडाय नासतना खऱ्या भावार्थान तुका साक्ष दिवन जियोंक तांकां आदार लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. प्रगतीच्या दवणेर आसच्या आधुनीक संवसारांत संवसारी बुलोवण्यांक आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी बली जायनाचें बगार शास्त्रांच्या जिविताच्या बरोवशान तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. संवसाराच्या विविध कोनशांनी मिसांव वावर करच्या सर मिशनरींक तूं राख आनी सांबाळ. भावार्थाचें बी वंपून पोसकन फळ दिवच्याक तांणी काडची मेहनत तूं सुफळ कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमकां भावार्थान घट कर. आमची कुटुंबां भावार्थान गुंड रोंबोन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा मोगाचो संतोश सदांच जियोंक आनी तो सगळ्यांनी पासारूंक ल्हान ल्हान कामां मुखांत्र कुटुंबान तुका महिमा दिवंक तुज्या कृपेन आमकां सगळ्यांक बर म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुज्या मुखार दवरले सर प्रार्थना तूं मानून घे. आमी ह्या कश्टाच्या वेळार आमी आसा जायतीं आमची मोगाची कुटुंबाची इश्ट मंत्रां पिडे वरवीं कश्टून आसात. ह्या सर्वांक तुजे हाती आमी समर्पण दिता. तुजे दैवीक सक्तेन ह्या पिडे जावन तूं आमकां गूण कर. आमी सर्वांनी सदांच तुज्या राज्याचे उर्बेस साक्षी जावंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जा
म्हज्या भावा बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पददेवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या निकपच्या बाबा सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या बापाम, तुझे मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जरम. तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही तेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोतो समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तो नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खर्राचें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good purgatorium.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिविताचो वंडो आणि सदुनाची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कुडन रगत सेमतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुजें भरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कारमरी देवाचे मये संगती भगेवन जुजेती सपती भगेवन धर्मदुतां सांलोरे समजो शरवती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर पादवाच्या संत आंतोनी बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. ल्हान ल्हान संगतींनी देवाचे रास प्रगट करूंक देवाची ससामी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमांतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागीम सुम्या तितली म्हाका खावना पुत्र म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडण रगत क्रिस्ताच्या जिविताक आमी आमच्याच घरांनी आसां आनी जेजूक आमच्या काळजांत आत्मी रितीन सेवंक आमी आतां फुडें सरया ह्या मागण्या मरिफात जेजू आमच्या काळजांत येवन आमच्या काळजांत रास करून दी म्हणून आमी मागया. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत करोस आजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तुप्रात तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य सरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तोंड कितेंच हांवें वेगळा आसा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आरदान तुका जेजू
वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बघितलं फुलामध्ये रानांतल्या झाडामध्ये कळीतल्या धातूमध्ये ईश्वरात सोदले देणे जेजूच्या काळजाचो प्रार्थुव्याम. भोव मोगाळ बापा, तुझ्या हातांतल्या आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण. तुझे सवे आमच्या एकवटाची कुणा जावं. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनस एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वसोनेयान क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडता. आमच्या मोगाळ फिरगजगारांनो, भावा भयणींनो, हें मिसाचें बलिदान विविध माध्यमां मुखांत्र पळयल्ल्या समेस्त भावार्थ्यानो, आज सद्या काळाचो 11वा इतार सांगतच पाद्वाच्या सांत आंतोनीची दबाजीक परब जून म्हयन्याची 13 तारीख तुमकां समेस्तांक असर्यांगार सांत म्हणून आवडलेल्या पाद्वाच्या सांत आंतोनीच्या परबेचे शुभाशय आमी पाठयता. जायतीं जाणां तुमी सांत आंतोनीचे भक्तीक आसात. तुमकां सगळ्यांक सांत आंतोनीची मजत आमी मागता. 13 असर्यांक तो नांव वाडला. ह्या संवसारांतले मारेकार कर्ग निवारून 14वें असरी ह्या संवसाराचेर कर म्हूण ह्या वर्त्या सांता कडेन आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान तुमचेच खातीर, तुमच्या त्या समा खातीर, तुमी हांगासर दिल्ल्या सबारांच्या त्या समा खातीर आमी भेटयलें. दिसपट्टे आमचें खासगी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तुमचे खातीर आमी मागता. तुमच्या त्या समा खातीर मिसा आमी भेटयतच आसा. आमी निरंतरी मागणें करया. देवाक आसात जालें की तेंच ना. आयच्या प्रसंगांत बोवा परबेचो संदेश आमी आयकलो. देव खंडीत जावन आमच्या कुमके घेतलो आनी संवसारांतलो हें कर्ग निवारतलो म्हणून बरवो सोदून निरंतरी आमचे मागणे आमी भेटोवया. ह्या परिस्थिती वेळार कश्टार आसलेल्या कुटुंबाक आमी कुमोक करून आसा. ह्या बऱ्या कामाक आदार दिल्ल्या तुमकां समेस्तांक परत आमी देव बरें करूं म्हणटा. कुमोक करतेल्या समेस्तांचेर देवाची दराळ आशिर्वाद आमी मागता. ह्या बागी दिसा बाबा भयणींनो, सांत आंतोन आमच्या पात्रुणा समोर आमी आमच्यो गरजो दवरया, ताचें मोठवें नोवेन करया आनी ताची मजत आमी मागया. आज सांत आंतोनीचें फेस्त जाल्ले वरवीं ह्या बागी दिसा हें नोवेन तुमचे खातीर आमी आतां करता. ह्या नोवेनांत आमी भाग घेवया. सुरविलें गीत आमी गावया. जेजूचे नांवी असर्यांक केल्ल्या सांत आंतोनी वर्त्या भक्ता, देवसारांक तुवें धांवडायले, पिडेस्तांक तुवें बरें केलें, दर्या सांगलीक तूं फर्मायता, आंदल्या पांदल्यांक बेऱ्यांक पावता, कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय,
ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडताय आपाय आकांत तूं निवारता दुखोळ तातवार तूं पयस करता पादवा सोलो दिता रुजवा तुज्या असर्यांच्या सताक दर्या सांकळींक तूं फरमायता आंदल्या पांदल्यांक बेऱ्यान पावता कितें सांडल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धरताय. सांत आंतोनी कडेन नोवेनाचे मागणें कोणाक कळीत आसा तुमचे इतल्याक तुमी म्हणयेत. सर्गींच्या बापा भगवंत आंतोनीची मजत मागोवन आमी आमच्यो गरजो तुजे हुजीर दवरतां. अवचित्त मरण सूख शिकोवण्यो देवसराची इजा अनवरां वोश्याची पिडा आनी आर्थीक अडचणी ह्या सर्वतां सुटका आमी मागतां. भगवंत आंतोनीच्या मजतीन भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक आमी मागतां आनी सक्रांपरा चड भगवंत आंतोनीचे मजतीन साश्टांच्या मरणांतल्या आमकां निवारून क्रिस्तांच्या सुम्या मरिफात सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण जेजूचे नांवे आमी तुजे लागीं मागतां. आमेन. ये वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देवसार आनी सर तरेची वशाची पिडा पयस सावन उडास दवर. तुजे मरी पात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा मुसांबळ दर्ये थंड जातात बंदिवानाच्यो संकळी तुटून पडटात थोंडे उठोवन चलतात कुडे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रहचरण पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजे कुमोक आमी मागतां इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतां ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारांत दाखय. आमेन. सांत आंतोनी कडेन मागणें निश्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकेचे वंश देखी कालतेपणाच्या नीज आरशा भगवंतपणाच्या परजळीक नकेत्रां आनंद बरी सांत आंतोनी देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वाद एक रूपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागतां तुज्या पदवेदार आदाराकाल आमकां खाण घे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी असर्यांचे देणे विशेश जावन आसा म्हजेर बिरमो दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजेन म्हाका पाव. सकट 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेलाचो वरतो मोग म्हाका जोड दी आनी अशें ह्या जिणयेन विस्वासान सुम्याची साखरी हांवें कर. तुज्या संगता सस्त्रांच्या सस्त्रांक ताका होगळसूंक ताका बगूंक आनी ताका आनंद दिवंक सर्गराजान म्हाका पावय. आमेन. ह्या घडये आमचे कसल्यो गरजो आसल्यार आमच्या मती घडया आमची तेसावां ह्या वर्त्या सांत आंतोनीच्या पांय थळ्यान दवरया. आमच्या जिणयेंत एक वर्तें असर कर भक्तां म्हूण आमी मागया. व्हड सांत आंतोनी बरेपण भरलेल्या आपोस्तला वर्ते उपकार देव तुजे मरिफात करता आनी अदीकन भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय. दयेकन आतां मागता तो उपकार म्हाका कर आनी तुजे मरिफात असली असर्यांकच्या देवाक चड आनी चड आनंद दिव म्हाका शिकय. आमेन. नोवेनाचें अंतीम मागणें सांत आंतोनी आमा बसत विनाती कर प्रार्थुया ये सर पदवेदार आनी सदां जियेवच्या देवा भगवंत आंतोनीक तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी एक बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणयेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशें आनी सर आमच्या पारकोण आनी तुजी ससाय आमी बोगीशें आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां ह्या नोवेनाच्या अकरेक नोवेनाचो आशिर्वाद आमी घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखोंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. हरी कडी
मोजा जिविताची सौम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गीता गाव संतोषाची सौम्या तुका वळविता हर एक मोजा सुख संतोषा सौम्या तुजो सागार सोता हर एक मोजा कसलानी दुका सौम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी मोजा जिविताची सौम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन गीता गाव संतोषाची सौम्या तुका वळविता मुगार पुत्रा सोवे आमकां मर्या शिवा Saloresa, Ama posodunadigar, Bhagyan Kursachi Gurveni Aram Kamchi Devam Chadusmanante, Papachi आणि पिताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन.